नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्यांतली अनाधिकृत घरां नियमीत करपा खातीर आतां मेरेन सरकारा कडेन 50,000 परस अदीक लोकांनी अर्ज दाखल केल्यात. फुडल्या कांय दिसांत हो आंकडो वाडपाचो अदमास आसा, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फुडल्या सप्तका सावन दरेक तालुक्यांतल्या उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयांत अर्ज स्विकारतले अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. सत्तरीत आयोजीत केल्ल्या म्हजें घर येवजणेच्या एका कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. म्हजें घर हें म्हजें कशें जालें. फक्त कायद्यान जर पळोवंक गेलें हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आसलें म्हणजे जायना. आतां नवें जो घर तो आपलो प्लॉट विकत घेतले, तेडे सेल डीड आसतलें, तो कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतलो, ताज्या उपरांत तो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेतलो आनी हे सगळ्या डॉक्युमेंटाची फायल तेज्या कडेन आसतले तेन्ना तेजें घर हें म्हजें घर म्हणून तो हक्कान सांगूंक शकतलो. आनी तेकाच लागून ही योजना कित्याक आयली तें हांव मुद्दामून सांगता आनी कळपाक जाय आमकां. तुमी जर पळयशात 1961 गोंय स्वतंत्र जालें, आज 63 वर्सां पुराय जाली. गोंयांत लोक सुशेगाद रावत आशिल्ले, कोणाची कटकट नाशिल्ली. पण आतां थोडे जाण अशे तयार जाल्या की एकामेकाचेर केसी घालपाक लागल्या. शेजारी शेजाऱ्याचेर घालता, आपल्याच घरचो आपल्या घर मोडपाक येता. राज्यांत 2 मिनाखंड ब्लॉक कार्यान्वीत करपाची मोख साध्य केल्ले खातीर केंद्र सरकारान गोंयाक 400 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. 2025-26 ह्या अर्थीक वर्साच्या भांडवली गुंतवणुकी खातीर राज्यांत विशेष सहाय्य येवजणे खाला गोंयाक ही अर्थीक मजत केंद्र सरकारान दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय खण मंत्री जी. किशन रेड्डी हांचे उपकार मानल्यात. तांची पावणी पारदर्शक पद्दतीन केल्ले खातीर केंद्र सरकारान हे खासा अर्थीक सहाय्य केल्ल्याचे आपल्या ट्विट संदेशात नमूद केला. मिना उद्देगा खातीर अदीक अर्थपुरवण जाल्ल्या कारणान संधी उपलब्ध जातल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती राज्यभरात जनजातीय गौरव वर्स म्हणून मनयतले. 15 नोव्हेंबर 2024 ते नोव्हेंबर 2025 ह्या वर्सभराच्या काळात ते निमतान गोंयभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो अशी माहिती आदिवासी उदरगत मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. पणजेंत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत तांणी वेगवेगळ्या कार्यावळींची माहिती दिली. 150वी जयंती आणि त्यामुळे भारतभर विविध कार्यक्रम जे आसा सुरू आसा आणि ते करत आसतना की भगवान बिरसा मुंडा हे भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातले एक महान अशें व्यक्तिमत्व. झारखंड राज्यामध्ये तातूंत जन्म जालो आणि तांचो जो इतिहास आसा तो जल जमीन आणि जंगल हे रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठें काम तांणी ब्रिटीश सत्तेच्या तांणी केल्लें काम लोकां समोर येवचें. आज म्हणजे आजच्या तरुणां समोर येवपाची गरज आसा आणि संपूर्ण देशा समोर येवपाची गरज आसा. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आयज गोवा राज्य साधन सुविधा उदरगत मंडळाच्या अध्यक्षपदाचो कार्यभार स्विकारलो. हालींच तांची राज्य सरकारान GSIDCच्या अध्यक्षपदाचेर नेमणूक केल्ली. आयज तांणी पणजेंतल्या GSIDC कार्यालयांत वचून चेअरमॅन पदाचो कार्यभार सांबाळ्ळो. मंडळाचे अधिकारी आनी कर्मचारी हांणी आमदार लोबो हांकां येवकार दिलो. कार्यभार स्विकारल्या उपरांत आमदार लोबो हांणी GSIDCचे वतीन राज्यांत सुरू आशिल्लीं कामां वेळेत पुराय करपाचेर आपलो भर आसतलो अशें सांगलें. महामंडळाचें उत्पन्न वाडचें हे खातीर लेगीत आपूण यत्न करतलो अशें तांणी म्हळें. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has given me this responsibility as a chairman of GSIDC. I will work with the entire team of GSIDC, our MD Kadam and his entire team which is over here, or the general managers and the engineers, the chief architects, and see that the works which are in progress
of construction of primary health centers, community health centers, our hospitals, GMC hospital, and so many other works which are going on. We will complete them successfully and also take up new projects in a lot of villages of Goa, and especially the remote villages of Goa, in the rural Goa, where infrastructure is required to be done. दिवचल तालुक्यातल्या सारमानस जेटीचेर काल राती फेरीबोटींतल्यान गाडी भायर काडटना एका कार चालकाचो ताबो गेल्ल्यान न्हंयेत पडली. कार चालक वाटावलो. सारमानस पिळगांव ह्या मार्गाचेर धारमानोडा हे फेरीबोटींतल्यान चालक आपली गाडी रिव्हर्स गियरांतल्यान भायर काडटा आसतना हो अपघात जालो. फेरीबोटीवेल्या खलाश्यांनी धाडस दाखोवन उदकांत उडी घेतली आनी चालकाक वाटायलो. ह्या घडणुकेची खबर थळाव्या लोकांनी संकश्ट निवारण पथकाक दिल्या उपरांत गाडी उदका भायर काडली. हे विशीं बचाव पंगडाचे उदय मांद्रेकार हांणी अदीक म्हायती दिली. 45 सारमानचेर गाडी पडल्या फुडें सांगलें, उदकान गेल्या फुडें आपणे सांगिल्ले फुडें आपलो इमिजिएटली ते स्पॉटार पावले सारमानचेर आनी सगळ्यांनी ताका गाडयेक रोप घालून वयर काडपाची आमी ट्राय केली आनी लास्टाक हांगासल्या गांवच्या लोकांनी पासून हेल्प करून ती गाडी आमची रोप घालून आमी आमचे गाडयेन मोडून वयर काडून वयर दवरली हाडून. फॅसिलिटी बी कांय ना, गाडी घ्यायला बाकीचे तांकां भायर काडले. ड्रायव्हर एकटोच आसलो म्हणून सांगलें आमकां, तेच्या पयलीं आनी कोण खबर ना आमकां कांय. पुलिशेक खबर आहा. गोंयांतल्यान राज्या भायर वचपी सोऱ्याचो सांठो गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव पंगडान काल हस्तगत केलो. फोंड्या उजगांवा केल्ले कारवायेंत पंगडान 750 मिलीलिटराच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो, 510 काशी तशेंच 180 मिलीलिटराच्यो 148 काशी ह्या पंगडान ताब्यांत घेतल्यात. त्या भायर 2 ट्रक तशेंच 29 प्रकाराच्यो वेगवेगळ्यो नंबर प्लेटी ह्या कारवायेंत हस्तगत केल्यात. ह्या प्रकरणांत 4 जाणांक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. अदीक तपास सुरू आसा. मतदारांची पडताळणी म्हळ्यार SIR मोहिमे खाला बूथ पावण्यावेले घराघरांनी वचून मतदारांची मेजणी सुरू करतात. भारतीय वेंचणूक आयोगान आयच्यान मतदार वळेरीची विशेष फेर तपासणी कार्यावळीचो दुसरो पावंडो आयच्यान सुरू केला. ह्या पावण्यार देशांतली 9 राज्यां आनी 3 केंद्रशासीत प्रदेश हांचो आस्पाव आसा. सुमार 51 कोटी मतदारांची फेर तपासणी जातली असो अदमास आसा. ह्या पावण्याचेर गोंय सयत गुजरात, छत्तीसगड, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिळनाडू, बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान निकोबार जुवे हांचो आस्पाव आसा. फेर तपासणीची प्रक्रिया 4 डिसेंबर मेरेन सुरू उरतली. 9 डिसेंबर ह्या दिसा मतदार वळेरीचो पयलो मसुदो आनी 7 फेब्रुवारी 2026 ह्या दिसा निमणी मतदार वळेरी घोशीत जातली. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावण्यावेले मतदान 6 नोव्हेंबर दिसा जावपाचें आसा. वेंचणूक प्रचार आयज सांजे सोंपता. पयल्या पावण्यार 18 जिल्ल्यांतल्या 121 सुवातां खातीर मतदान जातलें. वेंचणुके खातीर भारतीय वेंचणूक आयोग आनी पुलीस प्रशासनान पुराय तयारी केल्या. वेंचणूक प्रचारा खातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी बिहारांत आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या उपक्रमा खाला बायलां मतदारां वांगडा संवाद साधलो. ते भायर भाजपाचे वडील फुडारी राजनाथ सिंग, भाजपा केंद्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तेजस्वी यादव, असरुद्दीन ओवेसीस आनी हेर राजकीय फुडारी आपआपल्या उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर सक्रीय आसात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी भौशीक प्रचार सभेत वांटो घेतलो. दीदियों के अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. मुझे बताओ भाई, अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू जी के बेटे कह रहे हैं ये 10,000 रुपया हम वापिस ले लेंगे. इतल्या खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.